सरपंच तन्वी सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला कारापूरच्या फुले सभागृहात कारापूर सरवण पंचायतीची ग्रामसभा झाली। हे ग्रामसभेक उपसरपंच दिव्या नाईक हांचे सयत 7 पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले, जाल्यार 4 पंच वांगड्यांनी दांडी मारिल्ली। कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावपाची शक्यताय गृहीत धरून ग्रामसभेत पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। पंचायत वाठारांत येवपी एका इको फार्माचो विशय ग्रामसभेत चर्चेक आयलो। हो प्रकल्प हानिकारक असल्यार परवानगी दिवची न्हय असो थाराव ग्रामसभेत घेतलो। ग्रामस्थान अशें जाल्लें आसा की ते फॉल्सली लोकांचे नांवान एप्लिकेशन दिवंक लागल्या आनी लोकांचे नांवां घालून सायनी मारून दिता, तेका लागून अशी आनी एप्लिकेशन आमकां येवची न्हू म्हणून आमी आयज ग्रामसभेत सांगला की असो गुन्यांव तुमी करपाचे न्हू, तेका लागून हो जो कोणी गुन्यांव केला तेजेर आमी आयज कडक कारवाई करतली आनी त्याच बरोबर लोकांचे डेव्हलपमेंटाचे विशय आसतले ते आमी आयज बरोवन घेतले आनी ते बरे भशेन आमी हाताळटली म्हणून आमी आयज ग्रामस्थांक सांगले आनी आमची ग्राम सभा बरे भशेन जाली। म्हणजे कोणी बोगस नावान केल्या कंप्लेंट? बोगस नावान एक प्रितेश सागाकर म्हणटा तेणे बोगस नावान कंप्लेंट केली आनी आमच्या पंचायतीन ते लेटर इन्वॉल्व केला आनी त्या लोकांक जेन्ना आमी विचारले तेन्ना त्या लोकांनी आमकां लेटर हाडून दिला की आमी हे लेटरूच करूंक ना, तेन्ना आमकां हे कांयच खबर ना, तिच्यो आनीक कोणे सायनी मारून ते लेटर आमकां दिल्ले आसा। आणि पोलीस फोर्स कित्याक आसा तो भरपूर आहे? पुलीस फोर्स येयलो कारण की ग्रामसभा बरी सुरळीत जावची आनी लॉ अँड ऑर्डर हातान येवंक करना आनी बरे भशेन सुरळीत जावची म्हणून पुलीस येयली। आयज आमच्या कारापूर सरवण ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आसलेली। आयच्या ग्रामसभेक 2 विशय येयलेले। एक म्हणजे एक सर्वे नंबर 124/0 कारापूर। ह्या सर्वे नंबरान थोड्या ग्रामस्थांचो एक असो म्हणणें आसलें की ह्या सर्वे नंबराचेर जे फार्म येवपाचे आहा तेका आमचो ओपोज आहा म्हणून। पण थोड्या ग्रामस्थांनी अशें सांगलें की जेन्ना तो इको टुरिजमाचो फार्म जेन्ना येता तेन्ना तो फार्म सरकार मान्यता दिता इको टुरिजमाक, तेन्ना तो हानिकारक आसात जाल्यार बंद करचो, नाल्यार ताका मान्यता दिवची, कित्याक जेणे करून आमचे गांवचे थोडे लोक थंय कामाक लागतले म्हणून। आनी खरेंच जर ताका त्रास जाता गांवच्या लोकांक जाल्यार तो बंद करचो म्हणून हो एक विशय आसलो। तेजे व्हडलेशें काय हें जावंक ना। दुसरो विशय जो आसलेलो तो आनी एक लेटर येयलेलें आमकां, पण त्या लेटराची जी 8 नांवां आसली पळय ती 8तली 8 नांवां बोगस आसलेली। म्हणजे एप्लिकेशन एका मनशान इन्वॉल्व केलेलें पंचायतीन आनी तितूर 8 नांवां आसलेलीं, पण ती 8 लोक जे आसा पळय ते 8 लोकांनी सांगलेलें की ही नांवां त्या फुडें जे सायनी आहा पळय त्यो आमच्यो सायनी न्हू आनी आमी हे एप्लिकेशनूच पंचायतीन इन्वॉल्व करूंक ना, म्हणजे बोगस कंप्लेंट। बोगस कंप्लेंट। तेन्ना त्याच लोकांनी सांगलेलें की हे जे कोणी पंचायतीन एप्लिकेशन इन्वॉल्व केलेलें आहा तेजेर कारवाई करची आनी ह्यान फुडें असल्यो बोगस कंप्लेंटी जावच्यो न्हू। गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूर सरवणच्यान तुकाराम सावंत।